सगल्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. आनी शुभ वर्तमान परगट करपाची जबाबदारी, शुभ वर्तमान परगट करपाचो कायदो आमचो जण एकल्याचो. जाणें पवित्र स्नान घेतला, त्या पवित्र स्नाना वरवीं, त्या बावतिजमा वरवीं आमकां जण एका कातोलिकाक, क्रिस्तावाक हें शुभ वर्तमान परगटपाची जबाबदारी आमकां जेजून दिल्या. आनी हें शुभ वर्तमान परगटपाक आयज बागयोन पावलू दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगता, शुभ वर्तमान परगटपाची म्हाका एक विचून काडूंक जायना, ती म्हाका एक दिल्लो कायदो, ती म्हाका एक दिल्ली जबाबदारी. आमकां सगल्यांक एकाच उतरान शुभ वर्तमान परगटपाची जबाबदारी आसा. आनी हें शुभ वर्तमान कशे तरेन परगटचें आमकां बागयोन पावलू रोमकारांक बरोवन 12व्या आवेस्वरान 6 वळीन अशें म्हणटा, देवान जण एकल्याक दिलेलें खेरीत कुरपे प्रमाणे आमचे थंय वेगवेगळी देणी आसात. भाकणीचें जाल्यार आपआपल्या भावार्थाच्या मापा प्रमाणे ताचो उपयोग करचो. तें कारबाराचें जाल्यार बरो कारबारी जावचें. तें शिकोवपाचें जाल्यार हुशारकायेन शिकोवचें. शिडकावचें जाल्यार बरे भाशेन शिडकावचें. धर्म दावन दिवपाचें जाल्यार उदारपणी दिवचें. आनी अशे तरेन वेगवेगळ्या मनशांची कशे तरेन वेगवेगळी जबाबदारी शुभ वर्तमान परगटपाक तें बागयोन पावलू थंय आमकां उगडास करता. आनी हीच फाटभूंय घेवन आयच्या वाचपाचेर, आयच्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना वचात शुभ वर्तमानाचे परगटणार जायात, बी ए मॅसेंजर्स ऑफ द गॉस्पल. आनी हो विशय घेवंक नियाळ मुखार वता आसतना आयज आनी आयच्या मिसाची मांडावळ तियात्रीस करताच म्हणटकूच आमचे मदेकात जायते तियात्रीस आसतले, जावं आमचे मदेकात लोकां मदेकात जायते कलाकार आसतले. वेगवेगळी आमकां देणी दिल्यात. ह्या बागयोन पावलूच्या उतरांनीच हांव स्फूर्ती घेता आनी हो नियाळ मुखार व्हरता. पाब्लो पिकासो हो नांव वस्ती कलाकार, हो नांव वस्ती चित्रकार म्हणूं येता. तो अशें म्हणटा, एवरी चायल्ड इज एन आर्टिस्ट. द प्रॉब्लम इज हाऊ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वन्स वी ग्रो अप. पाब्लो पिकासो म्हणटा, आमी दर एक भुरगें चित्रकार. आनी चित्रकार कसो वाडटा आसतना कशें वाडचें, वो सदांच चित्रकार, वो सदांच कलाकार कसो रावचो हें एक आव्हान. वी आर ऑल बॉर्न आर्टिस्ट्स, बट हाऊ टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट इज अ चॅलेंज. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक वेगवेगळी देणी दिल्ली आसात. सगळीं आमी वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे कलाकार, वेगवेगळे आर्टिस्ट. आमकां वेगवेगळी देणी दिल्यान आनी ह्या देण्या वरवीं आमी कशे तरेन दुसऱ्यांक शुभ वर्तमान परगटूंक जाय ते आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता. ह्याच बागयोन पावलूच्या उतरांनी आमकां वेगवेगळी देणी दिवन ही जबाबदारी, शुभ वर्तमानाची जबाबदारी, परगटपाची जबाबदारी ती आमकां दिल्या. थंय हांव मुखार वेता आनी म्हजी उतरां हांव थंय जोडटा आनी अशें म्हणटा, तुका अभिनय करपाचो गूण दिला, तुका वाजोवपाचो गूण दिला, तुका गावपाचो गूण दिला, तुका बरोवपाचो गूण दिला, तुका हांसोवपाचो गूण दिला, जाल्यार बरे तरेन हांसय, बरे तरेन अभिनय कर, बरे तरेन वाजय, बरे तरेन गायन कर, बरे तरेन बरोय. आनी शुभ वर्तमानाची परगटपाची जबाबदारी जी आमच्या हातान दिल्ली आसा ती बरे तरेन पाळ. मोगाच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान म्हणल्यार कितें? फकत घडये शुभ वर्तमान म्हणल्यार आमी फक्त पवित्र पुस्तक आमी सजमूंक जायना. फकत पवित्र पुस्तक म्हणल्यार शुभ खबर काय? आमी बरयता आसतना, आमी घडये गायता आसतना फकत देवाच्या उतरान जें कितें मेळटा तेंच आमी सांगप काय? आयज आमच्या तियात्रांचेर आमी नदर मारुया. जायते कांतोरिस्ट आसात,
जायते बरोवपी आसात, जायते अभिनय करपी आसात, जायते वाजोवपी आसात. तूंय आमी तियात्रिस्ट कशे आनी कलाकार कशे वेगवेगळे दिशेन आमी कसलो संदेश दिता काय. शुभ खबर म्हणल्यार बरी खबर. बरी खबर म्हणल्यार गूड न्यूज. बरी खबर म्हणटा आसतना बरी तत्वां आनी बरी मुल्यां हांव म्हजे कले वरवीं दिवंक प्रयत्न करता काय. म्हजे कले वरवीं हांवें बरी तत्वां, बरी मुल्यां, बरे घडये जोक्स करून, बरे घडये स्क्रिप्ट बरोवन, बरे घडये तियात्र करून वा बरे घडये गूण वापरून हांवें दुसऱ्यांक बरो संदेश दिला काय हाचेर आयज नियाळ करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां खेरीत भाशेन आपयता. आनी अशें आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो एका तियात्रिस्ता कडेन हांव उलयतालो आनी एका तियात्रिस्ताक हांव शाबासकी दितालो. तियात्रिस्ट म्हळ्यार एक कातोरिस्त. आनी ताचे कडेन उलयता आसतना हांवें ताका विचारलें, तूं इतले बरे विशय जे देवाचे, जे देव धर्माचे, आमच्या भावार्थाचे जावं बऱ्या तत्वांचे, बऱ्या मुल्यांचे कशे तरेन रचून हाडटा आनी कित्याक रचून हाडटा. आनी तो सांगता आसतना, तो उलयता आसतना म्हाका अशें सांगूंक लागलो, फादर हांवें एक फावटी पयलेच फावटी एक बरें कातार बरयल्लें आनी तियात्र सोंपल्या उपरांत एक अस्तोरी माचये फाटल्यान स्टेजी फाटल्यान येवन रडत म्हाका म्हणूंक लागली, बाबा तें बरें कातार म्हटलें. आनी हें कातार आयकून म्हाका खूब बरें दिसलें. म्हज्या आनी म्हजी आवय मदेका जी दुस्मानकाय आसली, हांव म्हज्या आवयक बोगसणें दिवंक राजी नासली, ती आयज तुज्या कातारा वरवीं म्हाका जो संदेश मेळ्ळा तो संदेश घेवन आयज हांव घरा वेतेली आनी म्हजी आवयची हांव बोगसणें मागतली आनी म्हजी आवयक हांव बक्षितली आनी तिचे सोरी हांव आयज वेतली. आनी हो तियात्रिस्ट म्हणूंक लागलो, त्या दिसा सावन हांवें असो निर्णय घेतलो, हांव हाचे पयलीं लोकांक हांसोवपा खातीर, लोकांक बरें दिसपा खातीर हांव कांयचें कांय गायतालो, कांयचें कांय बरोवन हाडटालो. पूण त्या दिसा सावन हांवें म्हजें चीत मन लावन एक बरें कातार बरयल्लें देखून, एक बरो संदेश हांवें दुसऱ्यांक दिल्लो देखून तातूंतली एक अस्तोरी म्हजे मुखार आयली आनी अशी उद्गारली. आनी त्या दिसा सावन हांवें निर्णय घेतलो, ती अशी म्हणटा, तो असो म्हणटा हो कातोरीस, त्या दिसा सावन हांव म्हजें कातार बरयता आसतना चीत मन लावन हांव बरयतां, चीत मन लावन हांव गायतां. कारण ह्या कातारा वरवीं हांव देवाचो संदेश न्हय पूण बरी धर्मीक तत्वां मुल्यां हांव दुसऱ्यांक दितां आनी हे वरवीं हांव दुसऱ्याची काळजां जिखतां. मोगाच्या भावा भयणीनो, नाट्यकला, ड्रॅमॅटिक्स, थिएटर म्हणल्यार सत उलयता, इट स्पीक्स ट्रूथ, भावना चाळयता आनी काळजां बदलता. नाट्यकला म्हणल्यार सत उलयता, भावना चाळयता आनी काळजां बदलता. आनी हीच उतरां हे घडणेन आमकां दिश्टी पडटा. ह्या कातारा वरवीं घडये ह्या भावान सत उलयल्लें, घडये आवय मदेकाद आनी चलये मदेकाद जी दुस्मानकाय आसली, बोगसणें दिवपाचो ताणें संदेश दिल्लो तो ह्या प्रेक्षकां मदेकाद पावल्लो. आनी तातूंतलीच ही अस्तोरी, ताची ताणें भावना चाळयल्ली आनी आखरेक ताणें ताचें काळीज बदललोलें. ही तिनूय कल्पना मोगाच्या भावा भयणीनो एका कलाकारा मदेकाद, एका तियात्रिस्ता मदेकाद आनी आमचे मदेकाद आसूंक गरज. कारण आमी जण एकली वेगवेगळे तरेन कलाकारां. बिकॉज शेक्सपियर म्हणटा, वर्ल्ड इज अ स्टेज अँड वी आर ऑल आर्टिस्ट्स. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी बागयोन फ्रांसीस शावेराची दोबाची परब आयचे दिसा आमी समारंभता. तेन्ना बागयोन फ्रांसीस आमचो नमुनो जावं दी आनी बागयोन फ्रांसिसाच्या जिविताचेर घडये आमी नियाळ केला. आमी ह्या दिसांनी घडये तियात्र पळयता बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर. ह्या दिसांनी घडये आमी ऑपेरा पळयता, ह्या दिसांनी घडये आमी चलचित्रां पळयता, ह्या दिसांनी घडये आमी वाचता, ह्या दिसांनी घडये आमी बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर घडये जायतें आयकता आनी नियाळटा. पूण एक वेगळी दिशा आयज आमी आमच्या सेवाधर्मा खातीर, नियाळा खातीर आपणावया आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर एक नाट्यकला, एक आर्टिस्ट, एक ड्रॅमॅटिस्ट म्हणून आमी आमचे मुखार दवरुया आनी चार कल्पना आमचे मुखार दवरून आमच्या जिविताक, आमी सगळीं कलाकारां कशीं आमच्या जिविताक हीं उदाहरणां घेवया. पयले सुवातेर बागयोन फ्रांसिसाच्या जिविताचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार
ताच्या जिवितांत एक गूण आमकां दिश्टी पडटा तो म्हळ्यार एडॅप्टिबिलिटी, संवय लावन घेवप. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळ्ळा भाग्यवन पावलू सगल्यांक सोगोड जालो, गरिबा सवें तो गरीब जालो. आनी अशे तरेन जायते आमकां थंय उदाहरणां दिश्टी पडटात कशे तरेन तो सगल्यांक सोगोड जालो आनी सगल्यांक जिखून घेवपाचो प्रयत्न केलो. असल्याच उतरांनी भाग्यवन फ्रांसीस झेवियर चल्लो. तो गोंयांत आयलो, तो इतलो पयस सावन आमच्या राज्यांत आयलो, आमच्या देशांत आयलो. घडये भास ताका आडखोल जाली आसतली, घडये संस्कृताय ताका आडखोल जाली आसतली, रीत रिवाजो ताका आडखोल जाली आसतली, वेगळी पोरकी भास, पोरकी रीत, पोरकी रिवाजो. आनी ह्या सगल्यांक तो संवय लावन घेता. तो आमची भास शिकता, तो आमच्यो संवयो आपणायता, तो आमच्यो रिती रिवाजो आपणायता, तो लोकांची गरज वळखता आनी लोकांचे भाशेन आपलें शुभ वर्तमान परगट्टा. आमी तियात्रिस्तां कशीं, आमी कलाकार कशे, आमी दुसऱ्यांची गरज ओळखूंक जाय. हांव आयज तियात्र बरोवंक बसलो जाल्यार खंयच्या विशयाचेर बरयता काय, म्हाका लोक कसो मानून घेतलो काय, हांव बिश्टोच बरोवपाक जाय म्हूण बरयता काय, हांव बिश्टोच गावूंक जाय म्हूण गायता काय, हांव बिश्टोच अभिनय करूंक जाय म्हूण करता काय, म्हजो हेतू कितें आसता. हांव लोकांची गरज ओळखून घेता काय, लोकांक कितें जाय, आयच्या समाजांत लोक कितें सोदता काय, लोकांचे भाशेन दिवंक जशें भाग्यवन फ्रांसीस झेवियर वावुरलो तशेंच आयज आमी आमचेय गूण, आमची कला वापरून जेन्ना शुभ वर्तमान परगट्टा तेन्ना खंयचेय सुवातेर हांव आसूं, खंयच्याय धर्माच्या मनशा मदीं आसूं वा खंय आसूं, तेन्ना हांव दुसऱ्यांची गरज ओळखून तांचे भाशेन हांव शुभ वर्तमान परगटूंक वावुरता काय, नियाळ करूंक गरज. आनी ह्या फुडें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक आमचे मुखार दवरून जशे परी तो दुसऱ्याची भास शिकलो, पोरकी भास शिकलो, लोकांच्यो गरजो ओळखून घेवन तांकां जाय ते भाशेन शुभ वर्तमान परगटलें, तशेंच आयजूय आमकां आव्हान आसा. आमी दुसऱ्यांची, लोकांची गरज ओळखून लोकांक जाय ते भाशेन हो संदेश परगटूंक आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा. दुसरो गूण म्हणल्यार लोकांक आपणा कडेन बांदून दवरली, कॅप्ट पीपल एंगेज्ड. आनी अशें म्हणटा आसतना आमी भाग्यवन फ्रांसीस झेवियराचें जिवीत नियाळटा आसतना वाचता आसतना घडये वाचलां आसतलें. भुरगीं ताचे फाटल्यान धांवतालीं, लोक ताचे फाटल्यान वेतालो, केन्ना काय तो येतलो म्हूण रावतालो. हो लोक फ्रांसीस झेवियराची वाट पळयतालो. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी गायता तेन्ना, आमी अभिनय करता तेन्ना एक कलाकार कसो, एक आर्टिस्ट कसो, हांव लोकांक कितें दिता तें लोकांक आवडटा काय, लोक म्हाका रावता काय, हांव केन्ना येतलो, हो तियात्रिस्ट ह्या तियात्रान आसा जाल्यार घडये हांव रावता काय तियात्र पळोवंक. आनी आमच्या जिवितांत आमी ह्या संवसारी माचयेर जियेता आसतना म्हजें आसणें दुसऱ्यांक कितें काय, म्हजें आसणें दुसऱ्यांक शुभ वर्तमान परगट्टा काय हांव येयल्यारूच लोक म्हाका नाका म्हणटा. हांव दुसऱ्या कडेन पावता तेन्ना, दुसऱ्या कडेन संपर्क करता तेन्ना दुसऱ्यांक बरें दिसता काय, एम आय गिवींग अ फिलींग ऑफ सॅटिस्फॅक्शन, दुसऱ्यांक बरें दिसता काय, वो दुसरे म्हाका नाकात, तो आयल्यारूच हांव कडसरता. असले मोगाच्या भाव भयणीनो गूण, असलो घडये स्वभाव म्हज्या जिवितांत आसा जाल्यार नियाळुया. लोक भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक रावतालो, म्हाकाय लोक रावता काय, नियाळ करुया. तिसरे सुवातेर रचनात्मक क्रिएटिविटी. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराच्या जिविताचेर नियाळ करीत जाल्यार आमी जाणा तो कापीण घेवन गांवांनी भोंवतालो आनी लोकांक भुरग्यांक जमयतालो. तशेंच शुभ वर्तमान परगट्टा आसतना, घडये दोतोर शिकयता आसतना, क्रिस्ती तत्वां मुल्यां लोकांक शिकयता आसतना तो गायनांतल्यान लोकांक शिकयतालो, तो गायन करतालो. ही ताची क्रिएटिविटी, ही ताची सर्जनशीलताय, ही ताची रचनात्मक कला. मोगाच्या भावा भयणीनो, तियात्रिस्ट कशी आमी हांगा आसा जाल्यार हांव माचयेर येता तेन्ना कितें तरी बरें आनी नवें घेवन येता काय, कितें तरी रचनात्मक सर्जनशील हांव कितें घेवन येता काय हांव तेंच घेवन येता, आदलेंच घेवन येता. कितें हांव म्हज्या लोकांक नवें दितलो काय, आनी आदलेंच दिता जाल्यार नवे तरेन हांव कितें दितलो काय. आमी सगलीं कलाकारां कशीं ह्या संवसारांत हांव कितें नवें आनी बरें लोकांक सांगता काय, हांव शुभ वर्तमान म्हज्या जिवितांतल्यान परगट्टा जाल्यार तें नवे तरेन दुसऱ्यांक परगट्टा काय. रिइव्हेंजलायझेशन, न्यू एव्हेंजलायझेशन ही आमच्या पवित्र सभेंतली उतरां आसात.
फुडें ते तरेन हांव शिव वर्तमान परगट्टा काय नियाळ करुया. आनी चवथे सुवातेर भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान आमकां दिश्टी पडटा ती म्हळ्यार उमेद, त्याग, पॅशन, डेडिकेशन एंड सॅक्रिफायसीस. हें घडये आमच्या भाग्यवान फ्रांसिसाच्या जिवितान आमकां दिश्टी पडटा. ताणें आपणाचेंच जिवीत सोडून दिलें, ताणें आपणाचेंच जिवीत दावाक लायलें, आपणाचोच फुडार ताणें दावाक लायलो आनी थंय तावन तो आमचे पासत शिव वर्तमान परगटपाक पासत धर्म परगटपाक पासत तो हांगा आयलो. इतलो पयस तावन ताणें आपलें सगलें नाकारलें, आपलें रायपण जे आपल्याक जी पदवी मेळपाची आसली तें सगलें ताणें नाकारलें, तें सगलें दावाक लायलें आनी शिव वर्तमान परगटपा खातीर तो आमच्या देशांत आमच्या गोंयांत आयलो आनी हो धर्म आनी हो शिव वर्तमान ताणें परगटलें. आनी हाका त्याग, सॅक्रिफीस, डेडिकेशन आनी पॅशन लागता. मोगाच्या भावा भयणीनो, ही उमेद फ्रांसीस शावेरा सवे आमकां दिश्टी पडटा ती घडी आमच्या तियात्रिस्ताय सवे दिश्टी पडटा. घडी एक तियात्र करपाक जाय त्यो वस्तू त्याग करच्यो पडटात. तशेंच आमी सगलीं ह्या माचयेर कलाकार कशी आमी त्याग करिना एकामेका पासत, आमी आमचेच पासत जियेता जाल्यार ह्या संवसारांत जिवन फायदो ना. आनी भाग्यवंत इनास जशें फ्रांसीस शावेराक म्हणटालो, सगलो संवसार जोडलो आनी तुजो आत्मो विबाडलो जाल्यार कित्याक उपकारत. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव जियेता जाल्यार कोणा पासत जियेता, हांव कांतार कोत्ता जाल्यार कोणा पासत कोत्ता, हांव अभिनय करता जाल्यार कोणा पासत करता, हांव बरयता जाल्यार कोणा पासत बरयता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आमचेच पासत बरयना, आमी दुसऱ्या पासत बरयता. आनी दुसऱ्या पासत जियोंक सोदता जाल्यार त्याग आनी उमेद आसोंक. आनी अदीक करून शिव वर्तमान परगटपाच्या वावरांत आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा म्हणटकूच हेच उमेदीन जशें भाग्यवान फ्रांसीस शावेर पारिसाक थावन हांगा आयलो आनी सगळे ताणें आपले त्याग दिले, तशेंच आमी जण एकल्यान आमचें जिवीत त्याग करून दुसऱ्यांक शिव वर्तमान परगटपाचो बरो संदेश, हांव म्हणटा बरो आनी नवो संदेश दिवंक आयज आमकां भाग्यवान फ्रांसीस शावेर एक नमुनो. तर हीच सगळी कल्पना मनान घेवया. नाट्यकला सोत उलयता, भावना चाळयता आनी काळजां बदलता. हो संदेश घेवन जशें भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान सोत उलयलो, भावना चाळयली आनी आमची काळजां जिखून घेतली, आमची काळजां बदलली, तशेंच आमी दर एकलो हे माचये वयलो कलाकार कसो ही जबाबदारी आमकां दिल्या शिव वर्तमान परगटपाची जबाबदारी. आनी हांव फक्त जबाबदारी म्हणना, तो एक कायदो म्हूण घेवया आनी हें शिव वर्तमान परगटपाचो कायदो आमी आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक परगटुया. हीच कल्पना मनान घेवन हे मिसाचे भेटेन हीच कृपा आमकां मागुया.